दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumie Jesu, hoglan tuka sumie Jesu. Jesu Krista de moga chobao bidino तुमका सर्वांक नातालांच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आज हांव तुमच्या लागीं वांटून घेता सुम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची दाबाजी परब. ह्या परबेक 4 मिसां आसात. एक जागरणाचे मीस, मोदेनेचे मीस, तशेंच फांत्याचे मीस आनी दिसाचे मीस. आमी सडा वतो मोदेनेचे मीस आनी दिसाचे मीस आयकता. एक झळक ह्या 4 मिसाच्या वाचपाचेर हांव तुमकां दिवंक आशेता. तर पयलें हांव तुमकां जागरणाचे मिसाची वाचतलो, ताजेर ल्हान नियाळ दितलो, ताजे उपरांत मोदेनेचे मीस, ताजे उपरांत फांत्याचे मीस, ताजे उपरांत दिसाचे मीस. अशी ही सगळी आमकां वाचपां सुम्याची दाबाजी परब आचरण करूंक आमकां प्रेरण आनी आशिर्वादीत जातली. सर्वेस्पर बाबा तुका होगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी आयकुची सुवार्ता आमकां पेकोवन हाडूं दी, आमकां आशिर्वादान भरूं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. जागरणाच्या मिसाची वाचपां. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. इजाया 62:1-5, आयजाया 62:1-5. सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीकपण परजळासर आनी जळटे दिवटे परी तिचें तारण प्रकाश फांकायसर. हांव सियोना पासत ओगो रावचो ना, जेरुसलेमा पासत हांव विशेव घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रामाणीकपण पळयतलीं आनी राय तुजी महिमा देखतले. आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो, त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जाताली, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात, आनी तुज्या देशाक पाड पडलोलो म्हणची नात. बगार तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतली, आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोषता, आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अवकार चलये कडेन लग्न जाता, तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपल्या व्हंकले थंय संतोषता, तशें तुजो देव तुजे थंय संतोषता. अंतर्गीत 89. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. हांवें विसून काडलेल्या सवें हांवें करार केला, दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सापूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो, सदां सर्वदा बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तुजें नांव घेवन संतोषता ती परजा बागी, तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोष, तुज्या नितीवंतपणान आसतलें तांचें सूख. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें बाचावेचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेंपण दाखयतलो, म्हज्या सल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. धर्मदूतांच्या कृत्यांतलें वाचप. आवास्वर 13, ओळ 16, 17, 22-25. Acts of the Apostles, chapter 13, verse 16, 17, 22-25. पिसिदियेच्या अंतियोकान पावतस पावलो जुदेवांच्या सिनागोगांत उबो रावलो आनी लोकांक मौन रावूंक हातान गुर्त करून हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावांनो आनी तुमी देवाक भियोवन चलतेल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विसून काडलें
आनी इजिप्तान ते विदेशी जावन आसतना तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपल्या व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडले. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकर्ण उबारलो. ताचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सडवंदार दिलो. तोच तो जेजू. जुआवंक सगळे इस्रायल परजेक आपले पातक रोडून देवा थंय फाटी परतेलोसो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयारी केली. आपले मणियारपण अखेर जावन येता आसतना जुआवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हज्या उपरांत येता एकलो ताच्या पांयांचो वणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. सर्वेस्पराक जय जय. फाल्यांच्या दिसा संवसाराच्या कोटेपणाचो नाश जातलो आनी मनुष्यकुळाचो तारोक आमचे राजवडकी चलयतलो. सर्वेस्पराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवाजवर 1:1-25 मॅथ्यू चॅप्टर 1:1-25. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इसाकाचो बापूय, इसाक जाकोबाचो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन साल्मोनाचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापूय रूत ताची आवय. ओवेद एस्सेचो आनी एस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सल्मावचो बापूय उरियाची बायल सल्मावची आवय. सल्माव रेहोबोआमाची. सल्माव रेहोबोआमाचो. रेहोबोआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसाफाताचो. योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज इस्कियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज इस्कियाचो बापूय. इस्किया मानासेचो. मानासे आमासाचो आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शाआलतियेलाचो आनी शाआलतियेल यरुबाबेलाचो बापूय. यरुबाबेल अबियूदाचो. अबियूद एलियाकिमाचो. एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक अकिमाचो आनी अकिम एलियूदाचो बापूय. एलियूद एलेयाजाराचो. एलेयाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीण मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर मेजून अब्राहमातावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो. दाविदातावन बाबिलोनाच्या बंदड्या पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाच्या बंदड्यातावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरीय मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक उबिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसमूह पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली.
तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अवकार आसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. जुजे न्हिदेंतलो उठ्ठ सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणें केलें. मोरयेक आपली पतीण म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली, पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिच्या लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. मोगाचो भाव भयणीनो, आयच्या ह्या जागरण्याच्या मिसाची वाचपां आमकां जेजूच्या जनना विशयान सांगतात. आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर तुजे थंय मानवाला, कित्याक देव इस्रायलाक मानवाला आनी सियोनांत तुमी परजळटल्यात. हो संदेश स्पश्ट रितीन बरोसो संदेश इजाया दिता. आनी किर्तनांत आमी आयकलें, तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटलो, कित्याक तुवें आमच्या लागीं केल्ल्या कराराक तूं सदांच विधेय जावन आसाय, विश्वासी जावन आसाय आनी आमी तुजी भुरगीं विश्वासी रावूंक आमकांय कृपा तूं दिताय. तशेंच सा पावलो धर्मदूताच्या कृत्यान सांगता, थंय सिनागोगांत प्रवचन करना दाविदाच्या पुता क्रिस्ता विशीं पावलो साक्ष दिता. कसो जेजू दाविदाच्या घराण्यांत हांव आयलो आनी ताच्या विशयान आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी आयच्या वांजलांत आमी आयकलें दाविदाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची वंशावळ. आमी म्हणटा फॅमिली ट्री. जेजू कसो दाविदाच्या कुडयेंत हांवन ह्या अब्राहमाच्या कुडयेंत हांवन तो आयलो त्या विशयांत आमकां हांगा संपूर्ण रितीन आयकूंक मेळटा. आनी अखेरीक क्रिस्त जेजूचें जनन कशें जालें ताच्या विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. आनी मात्र न्ही, जेजू म्हूण ताका नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. म्हळ्यार सोडवंदार आमकां आज जल्मला. आनी हें प्रवाद्यान सांगलेलें उतर, खंयच्या प्रवाद्यान इजायान सांगलें कशें पूर्ण जालें म्हणून आमकां मातेव सांगता. आनी देव आमच्या सांगाता आसा आनी देव आमचो मोग करता, देव आमकां सांबाळटा, राखता. आनी अशें मोरी गर्भेस जाता, भुरग्या प्रसूत जाता आनी जुजे लागीं तिचें करार जावन आसता. आनी हें सक्कट जातेस जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी तिका घरा हाडटा. अशें ती पुताक प्रसूत जाता आनी ताका जेजू म्हूण नांव दवरता. आनी तेंच संतोशाचें फेस्त आमकां क्रिसमस ह्या नातालांचें फेस्त. हें आमचें फांत्याचें ह्या आमच्या जागरण्याचें मीस. आनी मोदेनेच्या मिसाची वाचपां आमकां आयकोवया आमी इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आवाजवर 9:1-6. काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद बरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बाराचें झू, तांच्या कांदा वयलें लांकूड, तांचेर जुलम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जणजणतली सगळीं पायतणां आनी रक्तान लोळयिल्लीं वस्त्रां उलपून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत, बोध दिणार, पदवेदार देव, सस्तीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन नित्यकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळभराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. आज आमकां जल्मला थारोवंक तोच क्रिस्त सोमी. किर्तन 96. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भू निवासियानो, सर्वेस्पराक सद गितां गाया.
परमेश्वराक अर्सिया ताचें नांव वाकाणा. आज आमकां जल्मला तारो तोच क्रिस्त सोमी. ताचें तराण दिसपडतें गाजया. जनांगांमदें ताची महिमा परगट करा. सरपर्सांक ताची विस्मितां कळया. आज आमकां जल्मला तारो तोच क्रिस्त सोमी. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू अको संसार, गोरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व, फोड पिका सवे उल्हासू भुंयबाटां, संतोषान आलो दोलो रुखा झाडांनी भरलेली रानां वाना. आज आमकां जल्मला तारो तोच क्रिस्त सोमी. सगळी सृष्टी उल्हासू येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक. सगळ्या संसाराची सतान सवे जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. आज आमकां जल्मला तारो तोच क्रिस्त सोमी. पावलून तिताक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर दुसरो वळी क्रतांव 14. मोगाळ बावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जिवूंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पडून रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर कोट्यापणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानू वता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. सर्वेस्पराक जय जय. व्हडा संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयतां. जल्मला आज आमकां तारो क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाचवर दुसरो वळयेक तावन 14. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 14. त्या दिसांनी आगोस्तू चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराच्या जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें. देखून सुमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पोतीण मोरी ताच्या सांगाताक गेली. तोवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक कावणें न्हिदायलो, कित्याक छत्रान तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोड्या गोवळी जाग्यार रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. थोड्या कासाणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणलो, भियेनाकात, पळया, सगळे परजेक ओडू संतोशाची बरी खबरू हांव तुमकां हाडून आयलां. आयच्या राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्तू. फाळयांनी गुटलावन कावणें न्हिदायलोलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच सणें देवदूता सांगाता सर्गीच्या दळबराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणलो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां जेजू क्रिस्त जल्मल्ल्या विशांत आमकां शिकोवन दितात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एक पूत आमकां दिला. इजाया प्रवाद्या मरिफात देवान कितें बासयलें तें कशें जरी जालां म्हणलें आज आमकां कळीत जाता. तो व्हड तांकां बुरवशेची सुवार्ता आज आमकां भावार्थाची सुवार्ता जावंक पावल्या, भावार्थाचे सत जावंक पावल्या. तशेंच श्लोकी आज आमी आयकले लुकाच्या वांजलांत न्हू ते श्लोक काडले आनी किर्तन 96 आज आमकां जल्मला तारो तोच क्रिस्त सोमी. सर्वेस्पराक आमी गितां गाया, हरशिया, ताका वाकाणया, कित्याक सर्वेस्परान आमचे दया दाखयल्या.
सांत पाऊल तिता बरयल्या पत्रांत सांगता देवाची कृपा सगळ्या मनशा कुळाक प्रत्यक्ष जाल्या, ती थोड्यांक मात्र न्ही, सगळ्या मनशा कुळाक ताजी सोडवण सर्वांक, आनी त्या खातीर ताचे थंय सर्वांक सोडवण लाभता. आनी आयच्या लुकाच्या वांजलांत आमी आयकले कशें गोवळ्यांक एक संदेश देवदूत हाडण्यात आनी सांगतात आज दाविदाच्या नागरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोसू क्रिस्त सोमी. आनी तो व्हडलो देवदूताच्या गायन आमी आयकले, महिमा देवाक अति उन्नती, आमी ग्लोरिया इन एक्झेल्सिस देव म्हणटा, आनी शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी. तर आयच्या दिसा आमी देवाक महिमा दिवया, ताजी शांती आमची करून घेवया. पांत्याच्या मिसाची वाचपां आमी आयकुया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. इजाया 62 ओळ 11 ते 12. आयजाया 62:11-12. पृथ्वेच्या शिमापुर्यान सर्वेस्परान अशें परगट केलां, सियोनाच्या धुवेक सांगा, पळय तुजें तारण येता, ताचें इनाम ताचे सवे आसा, आनी ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. पवित्र पर्जा, सर्वेस्परान सोडयलेली पर्जा, अशें तांकां उलो करतली. आनी तुका अत्रेगलेलें सांडूक नातलेलें शहर अशें उलो करतली. अंतर्गीत कीर्तन 9 आनी 7:97. आज आमचेर एक उजवाड फांकला, कित्याक आमच्या खातीर सोमी जल्मला. सोमी राजा जाला, उल्हास सगळी पृथ्वी, आनंद बरी जावं करावळीची सर्व गांव, अंतरण ताचे नितीवंतपण गाजयता, सगळे राष्ट्रांनी आळतात ताची महिमा. आज आमचेर एक उजवाड फांकला, कित्याक आमच्या खातीर सोमी जल्मला. नितीवंत मनशाक एक उजवाड उदेला, बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष लाभला. नितीवंतनो सर्वेस्परा थंय संतोष पावा, ताचें पवित्र नांव हर्सिया. आज आमचेर एक उजवाड फांकला, कित्याक आमच्या खातीर सोमी जल्मला. सांत पाऊलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 3 ओळ 4 ते 7. टायटस चॅप्टर 3 वर्सेस 4 to 7. मोगाळ भावा, देवा आमच्या सोडवंदराचें बरें मोन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही, बगार आपल्या काकुळटीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नान मरिफात आनी पवित्रत्व दिता त्या नव्या व्यक्तित्व मरिफात ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्रत्व आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताणें आमचेर दादोश मापान धाडला. अशें ताच्या कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरोवशा वरवीं ससण्याच्या जिणेची दायजी जावंक आमकां फावो केला. सर्वेस्पराक जय जय. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्ल्या मनशांक संवसारी सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवस्वर 2 ओळ 15 ते 20. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 15 to 20. शेकी देवदूत तांकां सोडून सर्गाक पाठी वेतस ते गोवळी एकामेका म्हणूंक लागले, वसुया आमी आतांच बेतलेहेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती निसंगत आमी पळोवन येवया. आनी धांवन आमी वचून मोरयेक, जुजेक आनी कावणे न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताच्या विशयान देवदूतान सांगलें सकळी तांकां समजलें. आनी गोवळी सांगतले ते आयकले सकळां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरनो त्यो आटायतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. मुखाच्या भाव भयणीनो, ह्या पांत्याच्या वाचपांत आमी पळयता इसाया प्रवादीच्या प्रवादान पळय तुजो सोडवंदार येता, हें खरें जाता. आनी आज अंधकारांत आसलेल्या संवसाराक एक उसवाड फांकला, जेजू सोडवंदार जल्मला. सांत पाऊल तिताक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, आपल्या काकुळटीन ताणें आमची सोडवण केली. हांगा आमचें कितेंच मेरीट न्ही, आमचें कितेंच सकत न्ही, बगार ताची काकुळट ती वर्ती जावन आसा. ताणें आमकां भरपूर मापान पवित्रत्म्यांत धाडला आनी आमी ताच्या ससण्याचे दायजी जावचे बरी आमकां केलां.
तशेंच आयज लुकाचो वांजेल आमकां सांगता मोरयेक झुजेक आनी बाळका गोवळ्यांनी देखली आनी ते सक्कट आनी मोरयेक सांगलें. पळय बायबल आमकां सांगता ताच्या विशयान देवदूतान सांगिल्लें सक्कट तांकां समजलें आनी गोवळी सांगतले ते आयकली. सकडा अजाप जाली पूण मोरी सोरसुंगती काळजान दोन नाटायतली शिकी गोवळी आपणें आयकल्ले आनी पळयल्या संगती पासून देवाची महिमा गायीत स्तुती करीत ते फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ल्या प्रमाणेच घडलें. वय मगचे भाव भयणीनो, देवाची कितें एक आशा आसली ती देव ह्या एका गुपीत आसलो मिस्तेर तो आमकां ह्या संवसाराक उक्तो करता आनी आमकां सोडवण दिता. क्रिसमसाचें म्हणजे नातालां फेस्ताचे दिसाचें मीस ताची वाचपां. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आवस्वर 50:2-7-10. Isaiah 52:7-10. पर्वतार कितली सुबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुतांची. तो शांती परगडटा, बरी खबर हाडटा, चडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात, ते सगळे संतोषान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा, संतोषाची गितां गाया, कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजे बुजयता. जेरुसलेमाची तो सोडवण करता, राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बोवडो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतल्यो. अंतर्गीत कीर्तन 90:8-98. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां, ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बोवळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्परान आपली सोडवणू कडीत केल्या. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कडीत केल्या. जनांग उजेर आपली न्हीद ताणें उगाडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व निवासियानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. किन्नरी हाती घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन मधुर संगीत करा, तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्परा रायाक जैत मागा. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवस्वर 1:1-6. भावां भयणीनो, आदी मगा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरेफात तो आमच्या लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मरेफात ताणें पयले सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनुष्यपणाच्या पातक धुवन काडतस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्या बसला. ताका देवदूतां प्रास ऊस उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. देव दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सुमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. सर्वेस्पराक जय जय. हे पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगनो, सुम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश फांकला. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल जुआंव प्रमाणे आवस्वर 1:1-18. जॉन चॅप्टर 1:1-18. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो,
शब्द देवा सवय असलो, शब्द देव जावन असलो, वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवय असलो, सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रचलेल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशापणाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोक काळोखा निमती जाले ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस असलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो, आपणा मरिफात सुमेस्त आनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परचें ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक वडण्या वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं, बागार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली. जुआंव ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हज्या आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हणून जाचे विशांत हांवें सांगलें तो होस. ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र म्हयजे मरिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मरिफात आयलें. कोणेय देवाक केदीस पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, हांवें तुमकां 4 मिसांची वाचपां वाचलीं. पयलें जावन जागरण्याचें मीस, आनी दुसरें जावन मोदेण्याचें मीस, तिसरें जावन फांतेचें मीस आनी चवथें जावन दिसाचें मीस. आमी एक सुवार्त आयकली माथेवातावन वामशावळ, आनी 2 सुवार्त आयकल्यो लुकातावन आनी तिसरी जुआंवातावन. जुआंव आमकां सगळें देवाची येवजण उगडापी करता ह्या ताच्या पयल्या आवाज वरांत. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा थंय आसलो, शब्द मनीस जालो, शब्द आमचे मदें जियेलो आनी सकट ताचे वरवीं देवान रचलें. आनी त्या खातीर तो सांगता, ह्या शब्दा वरवीं आमकां कितें मेळटा? आमकां कृपा मेळटा, आमकां आशिर्वाद मेळटा आनी आमी देवाची खरी भुरगीं जाता. आनी त्या खातीर हो जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार. ताचे तावन सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या आनी जेजू मरिफात आमकां कृपा आनी सत लाभता. तर ह्या फटींच्या संवसारांत, ह्या मतांधलेपणाच्या संवसारांत सताक आमी साक्ष जावंक आसा. सबार फावटी आमी सताच्या लागीं येतना आमकां आमची अस्कताय कळटा. जेजू लागीं येतना आमकां आमची अस्कताय कळटा. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमकां इसाया प्रवादीची वाचपां आमी आयकली. बोरवोसो दिता इसाया प्रवादी. आज आमकां तोच बोरवोसो आमकां भावार्थान घट करता. आज सोडवणदार जल्मलो, ताचे जल्माची परब आमी आचरण करतना देवाची येवजण आमी मोतीन दवरया. सुडका पातकातावन सुडका आपल्या परजेक पातकातावन तो सोडयतलो. इमॅन्युएल देव तांचे सांगात आसतलो. आज आमी फुडें निराश जावचे नाका, रडचे नाका, विळाप करचे नाका. देव आमचे सवय आसा. देव आमचो मोग करता. आज कितलेशे कुटुंबां नासमाधान आसा, कितलेशे कुटुंबां विच्छेदनाच्या वाट्यार आसात, कितलीशीं कुटुंबां फोडून गेल्यांत, कितलेशे कुटुंबां पिडेंत आसात, हांतुरणार आसात. तर आज क्रिस्त थंय जल्मता. भावार्थ सांडिनाकात. क्रिस्ताक तुमी उलो मारा, कित्याक क्रिस्ता वरवीं आमकां सुडका लाभल्या. तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत प्रवेश जावं आनी आमकां परिवर्तन हाडूं, पवित्रतेच्या सुक्तेन भरूं आनी हें क्रिस्मस नातालांचें फेस्त ह्या जेजूच्या जल्माची परब
आमकां आनीकी सताच्या उजवाडान बळवंत करूं दी. आमच्या भितर असो अंकर, अपधैर्य, नकारात्मक चिंतप सकट पयस करूं दी. ताचो पवित्रत्व आमचे ताणें भरपूर मापान धाडला म्हणल्यार आमी आज आयकलें. आनी त्या पवित्रत्म्यान आमकां हर एकल्याक बरोवन पवित्रत्म्याचें जिवन आमचें जावं दी. अज्ञान आनी सतान आमी देवाक आराधन करूंक आमकां कृपा लाबोवं दी. ह्या बैल्या आडंबराच्या तांतू आमी चुकोवन वेचचे नाका. बगार आज थोडो वेळ इगर्जीन बसून देवा समोर आमी करसुया. देवान दिल्ल्या सल्वासा खातीर अर्घ दिवया. त्या गर्दनाच्या गोट्या मुखार रावून थोडो वेळ मागया आनी कुटुंबा समेत सांगाता बसून थोडी गायनां गावन स्तुती होगळा महिमा देवाक आमी दिवया. आनी तोड खरेंच आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या जिविताचेर देवाच्या बेसांव आमी पळयतल्या. तर आमी एक घडीभर मागया. सर्वेस्परा, आज आमकां वर्तो संतोषो दीस. कित्याक तुज्या पुता जेजूचो जल्मा दिवस. आज हो जल्मा दिवस आचारसुची एका सायडीन जाल्यार आचारसू जायनातली आनी एका सायडीन आसात. निर्गतिका, निराश्रितां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, कश्टांतल्या एकावड्याची काण्णांतली कामेली लोक, कश्टोसो लोक, भिकोन वळवळसो लोक, पिडेंत वळवळसो लोक, त्या लोकांचेर तुजी दया देवन येवं दी. जेजू, तूं गर्दनाच्या गोरवांच्या गोठ्यान जल्मल्ल्या बरी तांच्या आयज जिवितांत जल्मोवन ये. तांचे पिडे शिडेतावन अंकर बंदपस बंदडतावन सुडका दी. जिंको मिसाच्या बलिदानाक वचून मागतात, गर्दनाच्या गोठ्या लागीं रावन मागतात, तुज्या साक्रामेंता मुखार मागतात, तांकां विशेष कृपा देणें बेसांव फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान तुमकां सुडका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगादी येसी सर. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक बागी संतोष भरीत नातालांच्या फेस्तांव मागता. म्हजो एक उद्देश इतलो ह्या चारय मिसाची वाचपां कितली गिरेस्त जावन आसात आनी त्या वाचपांचो एक प्रकाश आमचेर पडटना, ताच्या उतराद्वारे पवित्रत्व आमचें थंय काम करतना आमकां आशिर्वादां लाभतात. ही आशिर्वादां बेसांवां आयकल्ले तुमकां सर्वांक लाभूं दीत म्हूण हांव आशेतां आनी हांव तुमच्या खातीर मागतां. तुमकां आशिर्वाद दितां. साथ जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी परगट करा. परत येवपटी तुमकां सर्वांक बागी संतोष बरी नातालांचें फेस्त मागतां. दिव्यवाणी.